पयलीं नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुताले, पूण आतां तशें जायना, कित्याक तांकां आतां उदक मेळना. आतां कांय नुस्तेकार उठले उपरांत राती एक टँकर हाडून मार्केट धुतात, तरी लेगीत तेंचें धुवप वेगळे भशेन. ताका लागून सकाळ फुडें आयले उपरांत नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुतात. आतां आमकां केन्ना नव्या मार्केटांत व्हरतात हें देवाकूच खबर अशें म्हणून नुस्तेकारांनी सगळें देवार सोडून दिलां. आयकात तांचें. तेणी आमकां सांगलां आमचे पयलें बांदतले आनी आमकां पयलें शिफ्ट करतले म्हणून थिंगा. आमी आतां तशें आमी कांय म्हणिना, आमकां शिफ्ट करतले म्हणून आमी रावल्या. आतां तेणें उतर दिला म्हणटो तेणें आमकां शिफ्ट करपाकूच जाय बेगीन करून. तेणें आमकां 1 म्हयन्याचो टायमींग दिलोलो म्हणल्यार 1 म्हयनो जालो. ते मोडटा ते मातशें आजून तेंचें काम जावंक ना. ते आतां हे मोडटले आनी ते उपरांत ते बांदतले. आतां आमच्यांनी सांगोंक जायना ते आमकां केन्ना भितर व्हरतले पळय ते. पूण आमकां मातशें प्रॉब्लेम जाता ना न्हू, ही पत्री न्हू गरम जाता आनी आमकां उदकाचें प्रॉब्लेम आहा. उदक ना हिंगा. आमकां उदक आतां थिंगा बांय आहा पूण आमकां उदक हाडूंक मेळना. बांय आहाली आमी ते बांयचेंच उदीक यूज करताले. ह्या बाजाराक न्हू नाहलो केन्नाच, पूण ते आतां म्हणटा मागीर आमी बाजार बांदता तेन्ना न्हू बू सगळें घालून दितले म्हणून. पूण तेणी आतां पळोवया, ते दिल्या आमी दिल्या बगर कांय म्हणपाक जायना. निवड ते सांजचे कितें करता, सान मारता, टँकर हाडटा आनी उदक मारता. आमी तांकां सांगलां दिसाक 1 टँकर तरी हाडून उदक मार, कित्याक नुस्त्याची सगळी घाण आसता, वास पडटा म्हणटो तांकां आमी सांगलां. ते आतां रातचे धुता, बस 1 टँकर हाडटा आनी धुवन वयता. आयना थिंगा आतां केन्ना पावतले खबर ना. बाजार मोडला व्हरो केन्ना बांदतलो कोण जाणा. गॅरंटी ना आमकां. 8 दिसान प्रायस जालो आमकां. 8 दिसाचो प्रायस जालो. आतां 8 दिसान बिल्डींग जाता बांदूंक. आतां देव पळयतलो आमकां आनी कितें. फुडलें आमी कांय पळयना. पणजे नुस्त्याच्या बाजारात पार्किंगूय सामकी नाशिल्ल्यान लोक मेळत थंय गाडयो लावन मार्केटात येतात. कांय जाण जाल्यार रस्त्यारूय गाडयो पार्क करतात. ताका लागून मुख्य रस्त्यावयली येरादारी आडकून पडटा. पळयात. हांव आसा आयज पणजे फीश मार्केटान जे हांगासले जे वेंडर्स आसा, पयलीं जे ओल्ड फीश मार्केट पणजे आशिल्ले तांकां ते फीश मार्केट डेमोलिश करता म्हणून जे वेंडर्स आशिल्ले तांकां भायर शेड घालून दिली आनी तांकां सांगलें की हांगा तुमकां बरें मार्केट मेळटलें म्हणून सद्याक टेम्पररी तुमी हांगा शिफ्ट जायात म्हणून. पूण खरी हांगा परिस्थिती कितें आसा ती आतां पळोवपाक गेले जाल्यार तांकां सांगलेलें 1 म्हयने भितर तुमकां नवे मार्केटान शिफ्ट करतले म्हणून. पूण आजून पर्यंत हांगा तांकां नवे मार्केटान शिफ्ट केल्लें ना. ताका लागून हांगा खुबशे लोकांक वेंडर्सांकूच न्हू खुबशा लोकांक त्रास जाता. जे नुस्तें व्हरपाक येता तांकां पार्किंगेचो प्रॉब्लेम जाता. तशेंच तुमी पळोवंक शकतात पार्किंग जी आसा ती पार्किंग हांगा रस्त्याचेर सुद्दां आसता आनीक तांकां रस्त्याचेर पार्किंग करून तांकां हांगा नुस्तें व्हरपाक येवचें पडटा, जेणे करून ट्रॅफिकांक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आनीक मेन गजाल म्हटल्यार हांगासलें जें हायजीन आसा त्या हायजिनाचेर सुद्दां खंय तरी प्रॉब्लेम असो जाता. म्हटल्यार पळोवंक शकतात नुस्त्याचें मार्केट म्हणजे कशें कितें आसतलें तें तेजें उदक व्हांवता आनी कितें व्हांवता. आनीक हांगा जेन्ना वेंडर्सां कडेन उलयलें तेन्ना वेंडर्सान सांगलें तांकां निवळ दवरपाक हांगा उदक सारकें मेळना. कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजे मार्केटाच्यान गौरेश गांवकर.